नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकाराचे येवकार. खबरो विस्तारान. साळगांवचो आमदार केदार नायकाचे प्रमोशन जावंक गरजेचे आनी ते जातले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साळगांव कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात उलयलो. केदाराचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान आमदार मायकल आनी संकल्पाक असोच विश्वास दाखयल्लो. मजगतीं गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदल जाता म्हूण बोवाळ सुरू आसतना खंय मुख्यमंत्र्याचें हें विधान. गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्यो चर्चा सुरू आसात. मंत्रीपद कोणाक मेळटले, कोणाचो पत्तो कट जातलो हाचेर सध्या चर्चा सुरू आसात. फाटल्या 1 वर्सांत मुख्यमंत्र्यान कांय आमदारांक मंत्रीपदाची आशाय दाखयल्या. मंत्रीपद मेळटलें म्हूण ह्या पयलीं आमदार मायकल संकल्पाकूय उतर दिलां. एक गजाल हांव नक्कीच सांगता की मायकलान भारतीय जनता पार्टीचें काम आनीकूय नेटान करचें. भारतीय जनता पार्टीक मायकलाक 100% फ्युचर आसा. 100%. मायकलाची चिंता तुमी करूं नाकात. ताका मंत्री करपाचो काय ना करपाचो ते पार्टी आनी हांव आसा. हांव पूर्णता मायकलाच्या बरोबर आसा. हांगा न्ही अमित शहा पर्यंत खबर आहा मायकल कितें आनी कितें तो. ताची चिंता कोणीच करपाची गरज ना. पार्टी योग्य वेळार योग्य ताका न्याय आनी पद दिवपाचें काम जें आसा पळय न्ही 100% पार्टी करतली हे खात्रीनिशी हांव सांगूं शकता. जे गुड न्यूज केन्ना मेळटलो, गुड न्यूज केन्ना मेळटलो हेजे सदोदी पाठ पळयत आसता. पण हांव एक सांगता की संकल्प आमोणकर हे म्हजे खूब लागचो मित्र आसा. ताच्या खातीर म्हाजेर विश्वास दवरात. जे ताका जे जाय ते सातत्यात म्हाजे कडल्यान दिवपाचो ताका प्रयत्न आसा. मजगतीं आतां साळगांवचो आमदार केदाराचें प्रमोशन जावप गरजेचें आनी जातलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साळगांव कार्यकर्ते मेळाव्यांत उलयलो. इतकेंच न्ही म्हाजें तर म्हणणें आहा की आमदाराचेंय प्रमोशन जावपाची गरज आसा. जावपाक जाय. म्हाजें वैयक्तीक मत आसा जातलें हेंय बी हांव म्हणटा. कारण जो कोण काम करता ताका एप्रिशिएट करता. हे विधान पळयल्यार आतां मंत्रीपदाचे खुर्चेर कोणाक बसयतले, कोणाक देंवयतले हें पळोवप म्हत्वाचें जालां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकाराच्या निर्देशा उपरांत लायटीच्या खांब्यावयले केबलाची सुरू आशिल्ले कारवाई बंद केल्या म्हूण चीफ इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीसाची म्हायती. सरकाराची फुडले अर्दी मेरेन खंय कारवाय बंद आसतली. कोर्टांत केबलवाल्यांची याचिका भायर मारल्या उपरांत काशीनाथ शेट्टी हांणी परत एकदा कारवाय सुरू केल्ली. 2-3 म्हयन्याले गोंयांत इश्यू आसतालो तो म्हणल्यार केबल कटींग. जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा काशीनाथ शेट्टी हांच्यांनी जी केबल ऑपरेटर जी फीज आहा ती पे करना म्हणून तेंच्यांनी केबल पणजे जावं गोंयभर कट करपाक सुरवात केलेली तेंच्यांनी. त्याच्या उपरांत तांकां रिलीव केल्ले आनी मागीर कांय दीस केबल कटींग आहा तें बंद जालें. सो आतां 15 दीस पयलीं आनी एक अशी घटना घडलेली की हांगासरलो नागरिकान तेंच्यांनी कंप्लेन केल्या उपरांत परतून काशीनाथ शेट्टी हांच्यांनी केबल कट करपाचें आमकां पळोवपाक मेळिल्लें आसा. ते संबंदीत आतां 2 तारखेक एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे चीफ इंजिनियर आसा स्टीफन फर्नांडीस हांच्यांनी 2 तारखेक ऑर्डर काडिल्ली आसा. ती म्हणल्यार सद्या कटींग ऑफ केबल आहा ते गोंयांत सगळे कडेन बंद करचे अशी म्हणून तेंच्यांनी ऑर्डर काडिल्ली आसा. जो पर्यंत फर्दर डायरेक्शन येना तो पर्यंत खंयसरूच गोंयचे केबल कट करपाचें ना अशी तेंच्यांनी सद्या ऑर्डर काडिल्ली आसा. सो ताका लागून गोंयांतले केबल जे कटींग आसले ते सद्या बंद जातले अशी आमकां एकंदरीत म्हायती मेळटा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. मोगो बीजेपीची युती आसा वा ना तें विचारूंक BL संतोशाक मेळ्ळें. 2027च्या विधानसभाक बीजेपी मोगोची युती आसतली म्हूण खंय बीजेपीन उतर दिलां. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. सगळ्या मतदारसंघांचो सर्वे जातलो. ते प्रमाण खंय सीट शेअरिंग. मोगोचो प्रियोचो दोळो आसा म्हूण खंय मुख्यमंत्र्याचे कोणी तरी कान फुकल्यात. प्रियोळ मतदारसंघावेल्यान बीजेपी आनी मोगोच्या युती विशीं प्रस्नचिन्हां उप्रासल्या उपरांत मोगोचो अध्यक्ष दीपक आनी सुदीन ढवळीकारान बीजेपीचो केंद्रीय फुडारी BL संतोशाची भेट घेतली. दोनूय पक्षां मदीं युती आसा काय ना तें विचारपाक लागून भेट घेतली म्हूण दीपक ढवळीकर सांगता. एक मतदारसंघ भाजपा कडेन आसा तेन्ना तो आमी मागतले हे कोण ठरवप आनी कशें ठरयतले हो मूळ विचार आसा. जरी पण आमचे मतदार थंय आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, सगळे कडेन शिरोडा आसा, फोंडा आसा, प्रियोळा आसा, त्या कार्यकर्त्यांक मेळप आनी तांकां ताकद दिवप हें खूब गरजेचें आसता. पूण कोणी तरी मिसगायड मुख्यमंत्र्याक केलो त्याचें ताणें सांगलें तेकाय तें कळ्ळें आनी ताणें स्टेटमेंट दिलो न्ही. आमचो वाद कांय ना न्ही.
मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान जेन्ना ते गेले तेन्ना आमी कोणा कडेन उलोवपाचें. जे केंद्रीय नेत्यांनी आमकां आपोवन व्हेल्लें आनी सांगिल्लें जी बाबा आमकां ही फुडें जाय, पण तांकांच विचारचें लागना. त्यांनी तर अशें तशें सांगलें जाल्यार आमी भायर सरूंक जाय न्ही. कारण कितें आसा मरे, मोगो आनी भाजपा समविचारी आनी हिंदूची मतां चडशीं आसा. ज्या वेळार वेळ येतली, ज्या पद्दतीन सर्वे त्यांची सर्वे अपडेट असता, भाजपाची सर्वे ही अपडेट असता आमच्या पेक्षा चड, कारण त्यांची संघटना तशी मजबूत आहा कितें आनी त्या खातीर अजबूत असल्या कारणान ते सर्वे करतना खंयच्या बाबा सीट कोणाक दिल्या, आमी कोण निवडून येतलो हे तांकां कळटा. आमचेर अन्याय जावपाचो प्रश्न येना. सहमतीन हें सगळें जातलें. कितें मतदारसंघाचे सर्वे जातले आनी त्या सर्वे प्रमाणे खंयचो सीट कोणाक दिवपाचो हें ठरतलें. मंत्री सुदीनाक विचारल्यार तो म्हणटा आपणें कितें तें मुख्यमंत्र्याक सांगलां. नो मोर डिस्कशन. कितें सांगपाचें सीएमान सांगलां. सीएम हॅज डिसायडेड आनी हांव आतां कांयच उलयना. द मॅसेज which is given to the High Command is passed to CM. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्याक कोणूच मिसगायड करना. कोण मिसगायडेड करता? म्हाका मिसगायड कोण करतलो? प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि रुपेश राव. लोकसभेत वक्फ संशोधन बिल बुधवारा पास जालें. बहुमतान बळार बिरेस्तारा राज्यसभेत पास करपाची तयारी. ह्या बिला उपरांत वक्फाची प्रॉपर्टी ऑनलायन पोर्टलाचेर घालतले. ताचें व्हेरिफिकेशनूय जातलें म्हूण मुख्यमंत्र्याचे ट्वीट. केरळाच्या चर्चींनी मोदी सरकाराच्या वक्फ बिलाक पुराय तेंको दिला. हेवटेन गोंयांत बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान आर्च बिशपाक मेळ्ळो. गोंयच्या कोमुनिदादीक पुराय वेळार प्रशासक नेमतले. सगळ्यो कोमुनिदादी कॉम्प्युटरायज करतले. मुख्यमंत्री उलयलो. स्ट्रीमलायन करूंक पुराय वेळ स्टाफ नेमतले. दरेक कोमुनिदादी क्लार्काची नेमणूक जातली. कोमुनिदादीचे शिष्टमंडळाची कडेन बसका घेतले उपरांत गजाली जाग्यार घालतले. मुख्यमंत्र्याचें उतर. गोंयभरच्या कोमनीदादींक पुराय वेळ प्रशासक नेमतले. कोमनीदादींक स्टाफ नेमपाची खंय तरतूद करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. कोमनीदादींचे सगळे रेकॉर्ड ऑनलायन दवरतले. कोमुदाद इशूचेर म्हाका कोमुदादवाले मेळ्ळ्या. त्या कोमुदादी हांवें सांगलां की सगळ्यो कोमुदादी आतां 100% हांव स्ट्रीमलायन करता. एक म्हणजे फूल टायम एडमिनिस्ट्रेटर दिता आनी सगळ्या कोमुदादींनी रिक्रुटमेंट जी करपाची आहा पळय ती रिक्रुटमेंट करता आनी सगळ्या कोमुदादीचें कॉम्प्युटरायजेशन करता 100%. आयजूच तेंच्या म्हणजे मिटींग घेतल्या उपरांत सगळ्यो गजाली म्हज्या लक्षांत आयल्या. तांकां प्रत्येक कोमुदादी तसो पळोवंक वता तरी स्ट्रॉंग कोमुदाद आसा ताका कॉम्प्युटर ऑपरेटर आनी क्लार्क सेपरेटली जाय. त्याच्या खातीर बऱ्योचश्यो कोमुदादी तिच्या कडेन पयशे आसा आपले ते कॉम्प्युटरायजेशन करपाक तांचो एक प्रोग्राम ठेवचो पडटलो. रिकॉर्ड मेंटेनन्स आनी कॉम्प्युटरायजेशन ह्यो दोन गजाली करपाक जाय. इंडिपेंडंट क्लार्क प्रत्येक कोमुदादीच्या ऑफिसान आसपाक जाय आनी तेंचे रिकॉर्ड सगळे दवरपाक जाय. ज्या कोमुदादीक सपोर्ट करूंक जाय ते आमी करता. नॉर्थानूच 75 कोमुदादी आसा. तितून रिक्रुटमेंट आहा ती सगळी रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट केल्या उपरांत कोमुदादी स्ट्रीमलायन जातल्यो आनी ते सपोर्ट करपाक तयार आहा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव. कुडचड्यार 9वीच्या भुरग्याक मारबडे करपाच्या प्रकरणात पीई टीचराक शिक्षण खात्यान सस्पेंड केला. विद्यार्थ्याक बरोच बडयला. मानेर खंय वळ आयिल्ले. मारपी टीचरीक अटक करची म्हूण थंयसर पालकांनी इशू उखलून धरिल्लो. कुडचड्यार विद्यार्थ्याक मारबडे केल्ल्याच्या आरोपा खाला शिक्षण खात्यान शिक्षकाक निलंबीत केला. 26 मार्चाक घडणूक घडिल्ली. विद्यार्थ्याक बरोच बडयल्लो. मानेर बरेच वळ आयिल्ले. बरोच मार लागिल्ल्यान विद्यार्थ्यान आपल्या घरा सांगले. भुरगो वर्गांत बोळ करतालो म्हूण शिक्षकान मारला म्हूण म्हायती कळटा. मारबडे करपी शिक्षकाक अटक करून खर कारवाय करची म्हूण पालकांची मागणी. शिक्षका आड गुन्यांव नोंद केला. मजगती शिक्षण खात्यान शिक्षकाक निलंबीत केला. शिक्षकाक खंय 2 फावट पुलिसांनी चौकशेक आफयलो. भुरगे साक्षीदार. सीसीटीव्ही फुटेज खंय अटॅच केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे पयले नखेत्री पणजेचे फामाद हॉटेल मांडवी गोवा अर्बन बँकेन पावण्यार काडला. मालकी वादाक लागून कितलेशींच वर्सां हॉटेल सीलबंद आसा. हॉटेलाचे धनी बँकेच्या रिणांत आशिल्ल्यान मांडवी पावणेर. बँकेक सुमार 4.25 कोटी येणें आसा. गोंयाक राजकीय इतिहासीक साक्षीदार अशें मांडवी पावणेर. मांडवी न्हंयच्या देगेर आशिल्लें मांडवी हॉटेल गोंयच्या इतिहासाचे साक्षीदार आसा. 1952 जाल्ले सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाचे फाटभुंयेर हें हॉटेल बांदिल्लें. गोंयचे पयले तारांकीत हॉटेल म्हूण हॉटेल मांडवीची देश आनी जगभर वळख.
गोयच्या प्रत्येक राजकीय घडामोडीचे हो हॉटेल साक्षीदार असे म्हटले तरी चुकीचे ठरचे ना. 1950 हॉटेलाच्या बांदकामाक सुरवात केल्ली. 1 डिसेंबर 1952 हॉटेलाचे उक्तावण जाल्ले. गोयचे राजकीय घडामोडी ह्या हॉटेलांत पळयल्यात. कितलेशेच सरकार कोसळिल्ले आणि घडिल्ले ह्या हॉटेलांत पळयल्यात. 1990 आणि 2000 राजकीय घडामोड एक महत्वाचे उदाहरण. देशाचे आदले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शहा सारकिल्ले लिडर्सांच्यो ह्या हॉटेलांत महत्वाच्यो बसका जाल्यात. काँग्रेसीचे तेन्नाचे जायते लिडर्स ह्या हॉटेलांत रावून गेल्यात. गोयच्या राजकारणाची रणनीती ह्या हॉटेलाच्या भिंतींनी पळयल्या असे म्हणप योग्य. मात फाटली कांय वर्सां हें हॉटेल डिस्प्युटांत आशिल्ल्या कारणान बंद आसा. कोर्टातूय केसी आसात. मजगती हॉटेल धनी गोवा अर्बन बँकेचे 3 कोटी देणे आशिल्ल्या कारणान बँकेन हें हॉटेल आता पावण्यार काडला. सध्या बँकेन मांडवी हॉटेलाचे सिंबॉलिक पोझिशन घेतला. आता हाचे फुडें हॉटेलाचे व्हॅल्युएशन जावन ऑक्शन जातलें. मांडवी हॉटेल हें गोंयचें हेरिटेज हॉटेल बिकॉज तें जेन्ना बांदलें तेन्ना आनी अशेंच मल्टी स्टोरीड बिल्डींग गोंयांत नाशिल्ली. तेन्ना फक्त फ्रंट सायडूच आशिल्ली, जे आतां फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा तें मागीर 80s बांदून काडला. मिड 80s. सेक्रेटरिएटांसून जेन्ना पळय गव्हर्नर जनरल घरा येतालो आपणाच्या, तेन्ना अशें म्हणटात की तो थंय रावन पळयतालो कशें चल्लां, कितें चल्लां, कारण ताजे लोक येवपाचे आशिल्ले. आनी मागीर सुद्दां जनरल मानुएल वासाल्दो सिल्वा आशिल्लो हांगा, लास्ट गव्हर्नर जनरल मानुएल आंतोनियो वासाल्दो सिल्वा म्हणटा तो जेन्ना हांगा आशिल्लो तो थंय येवन रावन खंय सगळें पळयतालो. फर्स्ट लिफ्ट इन गोवा ही हॉटेल मांडवीन भितर घाली. आनी इवन टील व्हेरी रिसंटली ते बंद जावचे पयलीं टील व्हेरी रिसंटली आनी आतांय बी ती लिफ्ट आसा ती इट इज इन स्टील वर्किंग कंडिशन. त्या हॉटेलान हॅज गॉट द ऑनर जेन्ना पळय हीज होलिनस द पोप जॉन पॉल II हांगा आयलो तेन्ना ताका केटरिंग वॉज डन फ्रॉम दॅट. हॉटेल मांडवी वॉज अ ब्रँड नेम फॉर गोवा एट दॅट टायम. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. पणजे सांतिनेज ताडमाडा कडेन काम 31 मार्च मेरेन खंय जातले. एमर्जींग पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट हायकोर्टात सांगला. ताडमाडाचे काम खंय आशिल्ले आदली सिवेज आनी गॅस लायनीक लागून खंय पुराय करूंक कळाव जालें. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या स्टेकाचो चार्टूय हायकोर्टान दिला. ताडमाडा कडलें सुमार 12 मीटर सिवरेज पायपलायन घालपाचें काम उरलां. थंय आशिल्ल्या सिवेज आनी गॅस पायपलायनीक लागून हें काम आडकून उरलां. तें काम 31 मे मेरेन पुराय जातलें. एजी देविदास पांगम सांगता. Smart city matter has been kept now on Wednesday because we have given a chart and we have given the progress of the work. Basically, substantial work is completed. There is a stretch of work at Tadmad. There around 12 meters of the work of laying of sewerage pipeline has been affected, and there is a delay because there is one parallel sewerage line that is passing and there is one gas pipeline that is passing. That has made the work very, very delicate. So it is taking some time. But as far as that stretch is concerned, that will be complete in all respect by the month of May. But only 12 meters that pipeline which is, or that sewerage line which has to be put, that will be done immediately, but rest of the work it will take some time. So that is where there is some delay in carrying out the work. There are another 1 or 2 places where there is a delay, but by and large we have been able to now complete the work of the roads. As far as other matters are concerned, like laying of footpath, like beautification, that we have time up to 31st of May, and the court has now directed the petitioners to give their say on the chart which we have given, and for that purpose the matter is fixed on next Wednesday. As far as access to the road are concerned, except for this Tadmad area, I think most of the roads are open now. Maybe that as far as beautification and laying of footpath etc is concerned, that remains to be done, and that we have time up to 31st. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बस्तोड्या तारा वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामाक पंचायतीची शोकज. आतां मेरेन 31 बांदकामांचेर खंय नोटीस धाडल्यात. सरपंच सांगता जाप दिवंक पंचायतीन 3 दिसाचो प्रास दिला. जाप आयकना जाल्यार खंय फुडली एक्शन. हायकोर्टाची अर्दी प्रमाण खंय कारवाय जाल्ल्या.
हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण पंचायतींनी आता बेकायदेशीर बांदकामांक नोटिशी काडपाक सुरवात केल्या. बस्तोडा पंचायतीन तार वाठारांतल्या 31 बेकायदेशीर बांदकामांक शोकॉज नोटिसी धाडिल्ल्याचे सरपंच राखी नारोजी सांगता. आमकां पंचायतीन हायकोर्टाची ऑर्डर येयलेली, 20 तारखेक ऑर्डर येयलेली. ते प्रमाणे आमी बॉडी डिसिजन घेतले, बॉडी कॉलर मिटींग केली आनी मागीर आमी डिसिजन घेतली की तांकां सगळ्यांक शोकॉज नोटीस धाडटली. पयलीं आमी तार जंक्शनाचेर हें केलें, तार जंक्शन ते मोरया पर्यंत, आनी मागीर आमी फुडें हें करतली. फुडें मागीर ते आमचे तारी कडेन बी जसो राहते. सो काल आमी सगळ्यांक मेजरमेंट केले आनी तांकां सगळ्यांक शोकॉज नोटीस धाडली. 3 दीस टायम दिल्लो तांकां. 3 दिसां भितर तेंच्यांनी हें करतले, नाल्यार आमी एक्शन घेतली. फुडें कितें आहा तें तांकां रिप्लाय करतले आनी एक्शन घेतली. कित्याक वांगडा ते खूबच हें आसता, सदींच आमकां कंप्लेन आसता लोकांची बी. इवन आमकां ग्राम सभेक सदींच तोच इशू आसता, फक्त त्या शॉपांचो इशू आसता की सारके रस्ते येयल्ले आसता सारके आनी सारकें ट्रॅफीक जाता हें आतां. सो ते करून हें आतां ऑर्डर येयला, आमकां मातशें चड इजी जालें आमकां एक्शन घेवपाक. सो 3 दिसां भितर आमी पळयतले आनी कितें ते एक्शन घेतले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. 6 म्हयन्या उपरांत तिळाळी घाटांतल्यान एसटी बसीची येरादारी सुरू केल्या. बस सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांक सुशेग. कोल्हापूर दोडामार्ग पणजे रुटाच्यो बसी खंय तिळाळी घाटांतल्यान वताल्यो. सेफ्टीच्या नदरेन कोल्हापूर जिल्लोधिकाऱ्यान पावसांत रस्तो बंद केल्लो. हेवी येरादारीक रस्तो असुरक्षीत म्हणून तेन्ना येरादारी बंद करपाचो निर्णय जाल्लो. 6 म्हयन्या उपरांत तिळाळी घाटांतल्यान एसटी बसीची येरादारी सुरू जाल्या. पावसांत रस्तो येरादारीक सुरक्षीत ना म्हणून कोल्हापूर जिल्लोधिकाऱ्यान हेवी गाडयांक येरादारी बंद केल्ली. किती उत्साहाने या ठिकाणी कुणालाही कुठल्याही प्रकारची कल्पना देता या ठिकाणी आज लोक उपस्थित आहेत. प्रवासीसुद्धा आज आपण बघितलं की कोदाळीपासून इथपर्यंत आम्हीसुद्धा प्रवास करत आलो आहे. अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. गेले 8-9 महिने आम्ही जो संघर्ष केला होता, कोदाळी ग्रामस्थ आणि आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील आपल्या या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून आज या ठिकाणी ही एसटी वाहतूक सुरू होते. सर्वसामान्यांचा प्रश्न होता. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी गेले 8-9 महिने आम्ही सतत प्रयत्न करत होतो आणि निश्चित स्वरूपामध्ये आज त्याला यश आलेलं आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2023मध्ये सदरचा घाट हा पूर्णपणे वाहतुकीस बंद करावा अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठवल्याने सन्मान्य जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढला होता. फक्त लोकांची दिशाभूल काय केलेली होती की हा घाट कोसळल्यामुळे बंद होता, परंतु अशी कुठल्याही प्रकारची परिस्थिती नव्हती. कारण मागच्या वेळेला सुद्धा अशा प्रकारचा घाट कोसळला होता, परंतु एसटी वाहतूक सुरू होती. परंतु बांधकाम विभागाच्या आडमोठे धोरणामुळे हा घाट बंद होता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिगांव माटुंजेत सायलांच्या लाकडाची तस्करी करपी 2 जाणांक धरले. सदानंद सावंत आणि दीपक राऊत दोगांकूय सायला मारून टेम्पोत घालूंक बेकायदेशीर व्हरताले. मोले राना खात्यान तांकां धरले. लाकूड आणि तस्करी वापरिल्ले गाडये राना खात्यान ताब्यात घेतल्यात. बेकायदेशीर तरेन सायलो मारून ताची तस्करी करतना मोले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 2 जाणांक अटक केल्या. धरिल्ले लाकूड आणि तस्करी करपाक वापरिल्ली गाडी जप्त. काल माटोजे हांगासर एक टीक वूड तस्करी करतना मोले जे वायल्ड लायफ आहा तांणी हें टीक वूड धरलें. आनी त्याच बरोबर सदानंद आनी दीपक हांकां 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी सद्या जे लाकूड आहा ते मोले फॉरेस्टान कस्टडीन घेतला. आनी त्याच प्रमाणे जी टेम्पो आसलेली, टेम्पोन जे टीक वूड भरलेलें ती टेम्पो तेंच्यांनी डिटेन केल्ली आसा. आनी फुडली चवकशी जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा ते करता. मोले साकून प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वायनाडात पालसाण कोसळून मातये भरवण जाल्ल्या घरांतल्या घराब्यांक सभापती रमेश तवडकरांच्या श्रमधामाचो आदार. 3 घरां खंय श्रमधामा वरवीं बांदतले. 15 एप्रिला सावन 40 जाणांची टीम वचून थंय बांदकाम सुरू करतले. जागो फायनल करपा विशीं सभापतीच्या OSD वायनाड जिल्लोधिकाऱ्या बरोबर उलोवप जालां. गोंयांत येवपी तमनार लायन घालूंक कर्नाटक सरकार तयार जाला अशें अधिकृत कळवणी आमकां अजून येवंक ना, चीफ इंजिनियर स्टीफन सांगता. तमनाराचें गोंयचें काम जालां. 20 किलोमीटर काम कर्नाटकांत उरलां. कर्नाटकांत 105 किलोमिटराची लायन. राना वाठारांतल्या लायनीचें काम तितलें आडकलां. हेर 120तले 77 खांब्यांची बुनयाद घाल्या. गोंयांत येवपी तमनार लायन घालूंक कर्नाटक सरकारांत तयार जाल्या आसूंये केंद्रा कडच्यान अधिकृत कळवणी ना, चीफ इंजिनियर स्टीफन उलयलो. ना, ऑफिशियली आमचे कडेन कांयच डिटेल्स येवं ना, पूण न्यूजार आमी पळयला की अशें की जे कर्नाटका काम स्टॉप केल्लें
बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट अँड वायल्ड लायफ क्लियरन्स ते वयल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑथॉरिटीन डायरेक्ट केला की ते दिवचे कित्याक इट इज फायनली गोइंग टू बेनिफीट द कंट्री. इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री, इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट ऑल डिपेंड्स ऑन पावर. पोर्शन मेन लायन जी नरेंद्रा कर्नाटका सावन गोंया येता 105 किलोमिटर्स. आउट ऑफ 105 किलोमिटर्स 20 किलोमिटर्स इज इन गोवा अँड 85 किलोमिटर्स इज इन कर्नाटका. आता कर्नाटकाक नॉन फॉरेस्ट आसा थिंगा तेमी काम चालू केल्लें आसा. आउट ऑफ 120 टावर्स 77 foundations is completed. Rest is going to get completed in the next 6 months. But the main region is forest and wildlife, which is not yet started, and they have not got a permission also from MOEF. आता हें काम उरलां आनी जशें पेपरार काल येयल्लें तेजेन आमकां अशें दिसलां की डायरेक्शन मेळ्ळां पूण ऑफिशियली गोवा तामनार तांकां मेळोंक ना आनी आमकांय कांय मेळोना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कारापूर सरवण कोयर उडयता दिश्टी पडल्यार 2000 फायन मारपाची सरपंच तन्वी सावंताची शिटकावणी. कोयर उडयल्यार त्या सुवातेर सोलार कॅमेरा बसयल्यात. कॅमेरात दिश्टी पडल्यार फोटो पेपरार घालतले म्हूण सरपंच सांगता. नितळसाणी विशयी पंचायत बिल्डरांचे उक्ते कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. कारापूर सरवण पंचायतीच्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री नितळसाणी विशीं उलयल्लो. ताच्या उपरांत आज पंचायतीन नितळसाण ड्रायव्ह दवरिल्ली. कोयर उडयतात थंय सोलार कॅमेरा बसयतले. सापडल्यार 2000 फायन. सरपंच तन्वी सावंत उलयली. सरवण ह्या गांवांत हांगा ब्लॅक स्पॉट जाल्लो आसा थंय आमी आयज येयल्ली आसा. तेन्ना आमी आयज ही सगळी एरिया जी आसा ती क्लीन केल्ली आसा आनी आमी इवन ही एरिया क्लीन करून हांगा आमी बोर्ड सुद्दां पंचायतीचो लायिल्लो आसा की गार्बेज डंप करपाची ना म्हणून. आनी पयर सुद्दां एक 4-5 दीस जाले हांवें मिडियाक सुद्दां स्टेटमेंट दिल्लें की जो कोण कचरो उडयतलो ताका 2000 फायन आहा. त्याच बरोबर जो कोण कचरो उडयता तो आमकां फोटो हाडून दितलो ताका 1000चे बक्षीस केल्लें आहा. इतले सुद्दां करून सुद्दां लोक हांगा गार्बेज उडयता. लोकां कडेन विनंती करता की सरवण गांव आमचो इतलो फामाद आसा. आतां पर्यटक हांगासर आमचे सातेरी देवीचें हांगा देवूळ आसा, शामपुरुशाचें देवूळ आसा. लोक पर्यटक हांगा मुद्दाम देवळां पळोवपाक येता. तेन्ना हो जो गार्बेजीचो ढीग पूण आमचे हांगा जनते कडेन आव्हान करता की तुमी अशें करचें न्हू. त्याच बरोबर आमी एक ठराव घेतलो आसा की जे खंय ब्लॅक स्पॉट आहा थंय आमी सोलर कॅमेरा लायतले. तेन्ना जरी आमकां कोण असो व्यक्ती सांपडलो जो उडयता तो तेजो आमी फोटो मारून पेपराचेर घालतली की हो आमचो गोंय त्याच बरोबर कारापूर सरवण हो गांव आमचो घाण करता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. पळया निकते आयल्ली खबर. पळया राती उसरायल्ली खबर. बुलेटीन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्ही पार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप ऑन प्रुडंट. देव बरें करूं.